आमी सगळीं जेजूक नमस्कार करुया. आनी जेजूक आमचें सगळें घडलेलें आसा तितलें ताच्या ताब्यांत करुया. जावं आमचीं चिंतनां, जावं आमचीं भावना, जावं आमची चाल, जावं आमचे अणभव, जावं आमचीं दुयेंसां, जे आमचे असुखताय आसात त्यो सगल्यो जेजूच्या ताब्यांत करुया. आनी जें आमकां जेजूक सांगूंक जाय तें सांगूंक आमी ताका हें गायन करुया. जेजू, तुज्या रोगतान सगळें भितरलें अंतस्करण नितळ जायत आसा. आनी ह्या वेळार म्हजे दोळे तुजेर लावन सगळें जें उपरासूंक लागतलें, म्हज्या काळजांत थावन म्हज्या मनांत जें येतलें तितलें हांव तुका भेटयत रावतली. तूं सायबा तें काडून उडय आनी बरें आसा तें अदीक बरें करून म्हाका दी. तुजे येवजणे प्रमाणें सगळें म्हजें सगळें आतांच्या आतांच घडोनी. म्हाका तुका पूर्णपणे सहकार करूंक जाय, कित्याक तूं जावन आसाय म्हजो धनी. म्हज्या जिवाच्या गवळ्या तूंच म्हाका चोरय, तूंच म्हाका राख आनी सांबाळ. तूंच म्हजें परिपूर्ण जिवीत जाव. देवाचें उतर आमकां एजेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान 30 आनी 6 ह्या वेस्वरांत 26 ते 28 हे वळीन आमकां अशें सांगता, हांव तुमकां एक नवें काळीज दितलों.
आनी तुमचे भितर एक नवो आत्मो घालतलो. तुमच्या आंगांतले तुमचे फातराचें काळीज हांव कोंचून काडटलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो. हांव म्हजो आत्मो तुमचे भितर घालतलो आनी तुमी म्हजी पोरजां जातल्यात आनी हांव जातलो तुमचो देव. जेजू, वय सायबा, म्हज्या आंगांतलें म्हज्या फातराचें काळीज तूंच कोंचून काड. म्हजें खोटेपण आहा तितलें म्हाका तुजे सारकें जावंक दिना. म्हजे मदें म्हजेच सोबेपर्यान करूं जायना. दारूण जालेलें काळीज म्हजें सायबा, तुज्यानूच त्या काळजाक पेकोवणी हाडूंक जाता आनी तें बदलून तुजे सारकें तें करूंक जाता. शुक्राराची आमी सदांच तुज्या काळजाची भोक्ती कोत्ता. कितलो कोणवाळो तूं, कितलो माय मोगाचो, कितलो विस्वाशी. ही देणी तुवें म्हज्या काळजांतूच रिगोयल्याय, पूण म्हज्या दारूण जाल्ल्या काळजाक जे फातराचो आकार आयिल्लो आसा तें सगळें धांपून दवरता. पूण ह्या वेळार तुज्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यांत भितरल्या भितर तूं म्हाका बदलीत आसाय. म्हाका लागून आदीं खूब म्हजेर वायट उलयतालीं, वायट कोत्तालीं, कित्याक हांवेंनूच तें सुरू केल्लें. पूण खूब पाटी हांव दुसऱ्यांक गुन्यांवकार कोत्तालो. पूण आतां म्हाका समजोंक लागला म्हजोय भाग तातूंत आसा. आनी हाका लागून आतां जेजू हांव त्या सगल्या पासत मागतां. अशें म्हाका दिसतालीं ती म्हाका वायट कोत्तालीं म्हणून. म्हाका लागून वो तांच्याच वायटाक लागून हें सगलें हांव तुज्या स्वाधीन कोत्तां. जाणी म्हाका मागण्याची
विनंती केलेली आसा तितल्यांकूय हांव तुजे सरशी हाडटां. भुरग्यांक तशींच तरणाट्यांक जीं आयच्या काळार वाऱ्यान उबोन आसात, तितल्यांकूय तूं सायबा राख आनी सांबाळ. तुजे आज बोडवे तांचे सुरशीं धाडून तांची मनां उजवाडाय. तुजें जिवीत तूं अदीक पोतकोरच्याक आनी तुजे बरोबर तुजे सांगाती आपलें जिवीत सारच्याक आनी बरेपणान खऱ्या मोगान जेवच्याक ही कृपा तूं आतां तांकां आनी आमकां सगल्यांक दी. वय आमी तुजी खरी पोरसां जातल्यांव, तुजे कुडींत आमी जियेतल्यांव आनी तूं जातलोय आमचें मस्तक आनी आमचो देव. तांकां सर्गीचो उणो दिलोय. सगळ्या स्वादाचो उणो तो. मागुया. देवा, एका अजापाच्या संस्कारांत तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भोक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणेचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा.
Page number 7, A14. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता. आयच्या मिसान वांटो घेवच्याक आयज आमी जेजूच्या काळजाची आठवण करता. ताणें आमचो कितलो मोग केला आनी करीत आसा. तर ह्या वेळार तुमची खाजगी मागणी तेसा मनांत दवरात आनी ह्या मिसाचें जें खेरीतीन तेसां आसा तें मनांत धरून आतां आमी मिसान वांटो घेतना पयले सुवातेर जें आमी वायट चिंतलेलें आसा, वायट म्हणलेलें आसा आनी वायट केलेलें आसा ताचें आमी दूख धरया. कित्याक पातोक आमकां नाका पुरो कोत्ता. भितरल्यान आमी आबोलाद जायत वेता आनी आमी अदीक आनी अदीक कुशकापणान जियोंक लागता. हें सगळें आमचें अंतस्करण नितळ करच्याक देवा कडेन आतां काळजान थान आमी हें मागणी करया. सगळीं हात जोडून म्हणया, हांव पातकी सोर पोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुद्दां सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन वा आशिर्वाद घेवया. सोर पोदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पाव. Amen. मागुया. भोव कोणवाळ्या बापा, तुज्या पुताच्या काळजाच्या सुगुणांनी आमकां वाडय आनी त्याच काळजाच्या ओतरेकांनी आमचीं काळजां पेटय. अशें आमचीं काळजां जेजूच्या काळजा सारकीं जावं आनी ताचे साश्टीक सोडवणेंत आमकां वांटो मेळूं. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. बागेवून पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले पयले चिटी वेले वाचप. शुभ वर्तमानान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय, तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशेन हें काम हांव कोत्ता जाल्यार म्हाका मजुरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशे विणें हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मजुरी खंय आसा? शुभ वर्तमान म्हाका दिता तें हक सोडून हांव तें फुकट परगट्टा तातूंतूच म्हजी मजुरी आसा. सगल्या मनशा सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्ता बरोबर हांवूय असोक जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुभ वर्तमानांत म्हाका वांटो मेळूंक शुभ वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव कोत्ता. एका रांगणांत धांवपी सगळेच धांवतात, पूण एकल्याकूच इनाम मेळटा म्हूण तुमी नकलोत. म्हणटच इनाम जोडून घेवचे दिश्टीन तुमी धांवतात. पेळवान सगल्याचो त्याग कोत्तात, ते भावता म्हणटच तसलो हार जोडूंक तशें कोत्तात. पूण आमी कदींच भावना तसलो हार जोडूंक वावुरता. हांव धांवता तेन्ना इनाम मेळचे हेतून धांवता.
अशें वाऱ्यार मुठी मारिनासतना हांव कुस्ती खेळटां. दुसऱ्यांक पोरगोटणी केल्या उपरांत हांवूच भायर आयलोलो जायन म्हूण म्हजी कूड दोंडावणून हांव तिका दामून दवरतां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब दोलबारांच्या सर्वेस्परा कितले सोबीत तुजे बिराड म्हणुया. दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितले सोबीत तुझे बिराड. सर्वेस्पराच्या आंगणांत रिगूंक म्हजो आत्मो आवंडेता अंत्रेकता. म्हजें काळीज आनी सगलें आंग म्हजें जिव्या देवाक आनंदान उल्हासतात. जबाब दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितले सोबीत तुझे बिराड. तुज्या वेदीचेर दोलबारांच्या सर्वेस्परा म्हज्या राजा आनी म्हज्या देवा. गिरबोजयांक पर्यान मेळटा बिराड आनी पाकलोल्यांक पिलां काडून आयतो आसा गोटेर. जबाब दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितले सोबीत तुझे बिराड. तुज्या घरांत रावता ते मनीस कितले बागी. दीस रात ते तुजे वाखाणणी करीत आसात. जी कोण तुज्याच आदारान सियोन दोंगराची वाट दवरची आसा काळजान बाळगुनूच आसात ती खरेंच बागी. जबाब दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितले सोबीत तुझे बिराड. सर्वेस्पोर देव आमचो आसरो. तो आमची राखण कोत्ता. कुरपा आनी मोहिमा वांटून दिता. गुन्यांवा विरें चलतल्यांक सर्वेस्पोर आपली देणी दिनासतना रावचो ना. जबाब दोलबाराच्या सर्वेस्परा कितले सोबीत तुझे बिराड. उद्गार. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy soy. सौम्या तुजे उतर स्वता वरवीं आमकां संस्कारलोली कोर. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy soy. Sorbesporak soy, sorbesporak soy, sorbesporak soy soy. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सौम्या. जेजून आपल्या शिसांक एक वपार सांगली. एका कुड्ड्याच्यान दुसऱ्या कुड्ड्याक वाट दाखोवंक जाता. दोगूय कोणांत पडचे नात. शीस आपल्या गुरू परोस व्हडतो न्हय. शिकून पूर्ण जालोलो शीस तो की आपल्या गुरू सारको उतरतलो. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसोर तूं कित्याक पळयताय आनी तुज्या दोळ्यांत आसा ती पाटी तुका दिश्टी पडना. आनी तुज्या दोळ्यांतली पाटी तुका दिसना जाल्यार तुज्या भावाक तुज्यान कशें म्हणूं येता, आरे भावा थाव तुज्या दोळ्यांतलें किसोर म्हाका काडूं दी. दोंग्या तुज्या दोळ्यांतलें पाटी पयलीं काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या दोळ्यांतलें किसोर काडूंक तुका निवळ दिश्टी पडटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो,
आमी कोणेच आमचें मुखामोळ तोंड पळोवंक ना. आमचे लागीं पळोवंक जायना तें. फकत एक आरसो वो एक फोटो काडीत जाल्यार आमचें तोंड कशें दिसता तें आमकां दिसतलें. नाजाल्यार आमचे वस्तूंक कितें दिसना. म्हणटूच हें मनांत दवरया. सगल्यो वस्तू आमच्यान पळोवंक जायना. थोड्यो वस्तू दुसऱ्यांनी ती आमकां दाखोवंक जाय. आमी समजता की आमी परिपूर्ण म्हणून. ना, आमी परिपूर्ण आमकां केन्ना कळटलें जेन्ना त्या आरशाशी आसतल्यार आमी आनी तो आरसो आमकां आमचें भितरलें कशें आसा तें दाखयतलें. आनी हो आरसो जावन आसा देवूच. आमी देवाचीं भुरगीं म्हणटत देवा सारकीं आमी अदीक आनी अदीक दर दिसा उतरोंक जाय. सुरवातेक आमी नान तशीं, पूण आमी हळू हळू शिकोंक लागता. चुकी आमचे मदें जातल्योच. त्यो चुकी जाल्यो की ना तातूंतली आमी शिकोवन काडूंक जाय आनी ताचे शिकवणे प्रमाणे आमकां आमचें मन उजवाडावन येतलें. पूण ही शिकवण कोण दिता? आमकां पवित्र आत्मो दिता. पूण पवित्र आत्म्याचें आयकप कशे भाशेन करूंक जाय आमी? पयले सुवातेर आमी ओगेपणांत रावंक शिकोंक जाय. ओगेपण म्हणजे कितें? आमी दोळे धांपले की ना आमच्या मनांत कितें चलता तें सगळें वयर येवंक लागता. आनी कितलींशीं चिंतना, कितलींशीं भावना, कितलेश्यो आठवणी फास्ट हेणे ताणें येतात त्यो. आनी केन्ना केन्नाय थोडी चिंतना येतात आनी ते आमकां आपल्या ताब्यांत करतात. आनी खूब वेळ जालोलो आसता आमकां कळोंक पर्यंत नासता. असलें आमचे भितर घडटा. आतां तें तर आमी सगळो गोत ताका आजीर जायत जाल्यार कितें जातलें? तें स्लोली सगळें थांबोवंक लागतलें. पूण आमी आजीर जावंक जाय. आजीर कशीं जाता आमी? हांवें तुमकां सांगलां आमच्या स्वासाचेर तर आमी ध्यान मन लायत जाल्यार आमी एके दुसरे शक्तीन कशीं जेजूचे शक्तीन आनी जेजूच्या बळान, कित्याक तो जावन आसा आमचो सुस्कार, ताका एकवटून रावलीं की आमकां आमच्या चिंतनांनी कितें चलता तें दिसूंक लागता. ही प्रॅक्टीस जाय. आनी ही प्रॅक्टीस केली की ना मागीर सगळें आमचे भितर कितें चलता तें आमकां दिसूंक लागतलें. आनी दिसलें की ना देव आमकां दाखयतलो कितें सारकें कितें वायट पळय तें निवडूंकूय तो आमकां घोटाय दितलो. आनी तें निवडलें की ना तें करपाकूय तो आमकां घोटाय दिता. हे भाशेन आमचें जिवीत भितरल्यान घडोवन आयलें की ना मागीर पावलू भाशेन आमी जें दुसऱ्यांक शिकोवंक जाय तें आमी शिकयता म्हणून न्हय, देवूच आमचे सोबें कोत्ता. आनी ताका लागून तातूंत कांय व्हडवीक ना. पूण देवाक आर्गां दीत रावतले आमी. तर हे भाशेन आमी उजवाडावन येतले हांव. आनी दुसऱ्यांचें आमी कितें कसलीं कर्तुबां आहा तांची उतरां चाल कशी आसा ती आमकां दिश्टी पडोंक लागतली. हाका शक्ती जाय, हाका घोटाय जाय. हें सोंपेपणी आमच्यान आमचे हस्तुकी करूंक जायना, पूण देवा बरोबर करूंक जाता. आनी देव आमकां ही कृपा दिता. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या जिवितान हे भाशेन घडोवन आयलें. ताका देवान जाणवाय दिल्ली, बरी हुशारकाय दिल्ली, मन ताचें बरें चलतालें. तरी पूण ताका खूब वस्तू दिसनासलेल्यो. वय कित्याक लागून आमचेर एक साय आयिल्ली आसता. ही साय जावन आसा आपलेपणाची. तो ही साय आमी देवा सरशीन दवरली की ना मागीर तो आमकां आनिकूय आपले सारकी दाखोवंक लागता. आयज आमी पवित्र बोजवणेच्या वेळार आयकलां देवान आमकां सांगलां आमच्या काळजांतले, आंगांतले, कुडींतले फातराचें काळीज तो काडटलो आनी आमकां एक मांसाचें काळीज दितलो. म्हणजे आपल्या सारकी तो आमकां घडोवन हाडटलो. आनी प्रत्येक मिसान तो आमकां ही कृपा दिता. तो आमकां आपल्याच जिवितान बोधता आनी आमचें सगळें भितरल्यान बदलोंक लागता. पूण ताका आमी सहकार करूंक जाय.
चिंतना भावना आसा तितली तांकां आजीर जावन ती ताच्या ताब्यान सुस्कार भायर सोडटना करूंक जाय आनी पळयात हाचो परिणाम बरो जातलो ताची गोठायन आमी बसतले हांव आमची चालूच वेगळी जातली जेजूच्या मार्गांत आमी चलोंक लागतले हांव जशे भाशेन भाग्यवान फ्रांसिसान केलें आनी तो ताका चिटकोन रावलो रातभर केन्नाय मागण्यांत आसतालो पूण वेता ती सगलें ताचें कर्तुबूत मागण्याचें जाल्लें हे भाशेन आमचेंय जावंक आमचे हात जोडया उंटयेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कारान जेजूक आमी एकवटून रावया जेजून आमी बरोवन येता जेजू सगळें आमचें सगलें दवरया कसले अणभव घडलेले आसात तितले बरें वायट आनी दरीत रावलीं की ना आमकां शांती मेळोंक लागतली आनी भितरल्यान आमकां सगलें दिसोंक लागतलें स्पश्टपणी आनी आयकूंकूय लागतलें आमी जेजू आमचे सरशी उलयता तें आयकून तें आमी पाळटले हांव तेन्नाच की आमी शाणी जावंक लागतले हांव खडपार बांदलेलें एक घर जावंक लागतलें हांव जेजू सगळें आमचें सगलें दवरलेलें आसा तर आमी आतां ताका एकवटोन आख्ख्या संवसारा पासून मागया हें कोरोना वायरस वाडत आसा आमकां ताची समजणी मेळोंक ना वॅक्सिनूय आजून येवंक ना आयला म्हणटात पूण ताचो प्रयोग आजून चालू आसा तर आमी देवा कडेन मागया सोर्पोदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना वायरस पिडे खाल कोश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायन आयकून घे ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन पेज नंबर 36 C20 म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्पोदेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक भोव दयाळ बापा उतरां व्हरत्या मोगान तुवें आमचो मोग केलोय आनी तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिलोय ताच्या संपूर्ण बलिदानांत ताका एकवटोन आमी तुका मानता तसलें देणें जावंक निर्मी
या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातां इबातां. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर्व काली आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजून आमचो इतलो मोग केलो की खुर्सार उबारलेलो आसून आमचे खातीर ताणें आपलो जीव दिलो. उगडलेल्या ताच्या खोणवळांतले व्हांवलें रोगत आनी उदक, जिवीत दितोल्या संस्काराची पवित्र सुबेक फुटली जोर, सोडवणेचे जोरींत संतोशान तान बागोवच्याक आपल्या विदलोल्या काळजांत सोडवणार सगल्या मनशांक आपयता. देखून आतां देवदूतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक कोरोराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाडताचो गोड पोरगोठुया. Sunia Jesu tuže moronami somorota, tuže ponoči von manami porgota, tuja enia amiotreta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रोगत शेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सुमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तुजे पती बागयोन झुजे, बागयोन दौर्म दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा, सोर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. Amen.
जेजूच्या मागण्यांत आमी एक जावया आनी हे परी ताच्या काळजांत एकवटोन ताची उतरां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितां, तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरुमदूतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बावडाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक घरच्यांक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या, तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमी आमच्या काळजांत घेवंक हे मागणें म्हणुया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सुरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 76, D48. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवन खालतेपणी आमी तुजे लागीं मागता. तुजे ओप्रोमीत काकलुतीन
ह्या संवसारांत जेजूचें सारकें आमचें काळजांत कोचोय आनी स्वर्गार ताचे मोहिमेची भागीदारां आमकां कोर. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाचो आशिर्वाद घेतना हें जाणो जावया की देवान आमकां आपल्या जिवितान भरल्या. आमचे काळीज ओदीक आनी ओदीक ताचे सारकें करूंक तो आवडटा. आमी ताका आशेता. तो हो आशिर्वाद घेवन आमकांच न्हय पूण सगळीं जीं आमचे पासत वावुरतात तितल्यांकूय देवान आशिर्वादान भरची म्हणून आतां आमी हात जोडून हो आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं. आनी सोरपोतेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page number 187, R23.